गोयची फामाद नार्वेची जात्रा सोमारा पारंपारीक पद्धतीन साजरी केली। हजारांनी भक्तांनी जात्रेक हजेरी लायली। भक्तांनी अभिषेकय केलो। नार्वेच्यान RDXा खातीर चंदू मांद्रेकर, महेंद्र गांवकर आणि अंकिता देवळकर। सत्पुरुष नार्वेचो हांगा पुष्कळ पालख्यो येता। पयलीं कणकेश्वरी, मागीर शांतादुर्गा बिचोलेची, मागीर चामुंडा देवी, पिळगांवची शांतादुर्गा, गिमणीचो देव, नारायण देव गुजराताचो, त्या प्रमाणे गुजरातसून येता नारायण देव येता वार्षिक हांगा आसतात तेजी हे मंदिर आहा लक्ष्मी नारायण सप्तकोटेश्वर। आमचे जाणटे येत असो त्या पर्यंत आमी त्यांच्या फाटल्यान आमी येत आमच्या नारायणाचे गुणगो पुजारी आमी घेवन येता जाली आता 50-60 वर्सां। हय, आमचे वीर नार्वेकार आहात, खूब आसा आमचे देवाचे लोक ह्या। आनी तुमकां हेजी सांगली न्हू सप्तकोटेश्वराची, मागीर तशी काळभैरवाची येता, मागीर लक्ष्मी नारायणाची। वर्सान एकदा अष्टमी येता आनी कितें आमकां आमी हें करून आनी आमकां कितें करून दिता। आमी अष्टमी वयता, सोमाराक ब्रह्मपुरी वयता, अशें चवथी सणाक अशें भोंवता गांवांनी। अनुभव येता म्हणजे लोक येता आनी लोक आमकां वागड्या सिद्धाक अशें मानता। खूब वर्सां आमच्या जाणट्यांनी हें सुरू केल्लेलें आहा तें आमी तशेंच तरेन चालू दवरलेलें आहा। वर्साच्या वर्सा अष्टमी आमी घेवन येता हांगा आनी लोक हांगासर सगळे एक पालखी एक जाता आनी एकदां वर्सान एकदां देवाक स्नान घालता।